नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. रशिया आनी युक्रेना मदीं युद्धाक सुरवात जाल्या. ह्या युद्धाक ब्रेस्तारा पयल्या दिसा 137 लोकांक मरण आयलां. कितलेशेच भारतीय विद्यार्थी युक्रेनांत अडकून उरल्या. केंद्र सरकार आपल्या परीन तांकां देशांत हाडपाचे यत्न करता. सगळे कडेन भिरांकूळ वातावरण पसरलां. मजगती गोंयांत आशिल्ल्या युक्रेनाच्या लोकांनी आपल्या घरच्यां बद्दल हुस्को उक्तायला. तशेंच भारत सरकारा कडेन मदतीचो हात मागला. NCZMEन पोर्ट लिमिटाचेर जो निर्णय दिला तो आम आदमी पक्षाक मान्य ना. आम आदमी पक्ष गोंयकारां फाटल्यान सदांच आसा. भाजप जे घातक प्रकल्प गोंयांत हाडपाक सोदता ताका सगळ्याक विरोध आसतलो म्हूण आम आदमी पक्षान स्पश्ट केलां. पोरण्या गोंयां राष्ट्रीय महामार्गार दुचाकी चलोवप्याचेर माड पडून दुचाकी चलोवप्याक जाग्यार मरण आयलें. सद्याच्या स्थितीत भाजपांत विश्वजीत राणे हे मुखेलमंत्री पदा खातीर पात्र दावेदार आसात. विश्वजिता कडेन म्हजी भेट जाता, मात ह्या भेटीचो कोणें राजकीय अर्थ काडचो न्हय म्हूण सुदीन ढवळीकार उलयला. भाजपाच्या मिशन कमिशनाक लागून राज्याच्या तिजोरेक 4 कोटींचें लुकसाण जालां. वीज खांब्यावेल्यान वेल्ले टीव्ही, इंटरनेट, केबल वेव्हार वीज खात्या कडल्यान काडून घेवन भाजपाच्या महामंत्र्याच्या सोयऱ्याक दिल्ल्यान हें लुकसाण जालां, असो आरोप अमरनाथ पणजीकर हांणी केला. भारताचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू 3 आनी 4 मार्चाक 2 दिसांच्या अधिकृत दौऱ्या निमतान गोंयांत येवपाचे आसा. राजभवनांतल्या दरबार सभाघराचें ते उक्तावण करतले. मुरगांव पालिका कर्मचाऱ्यांक जानेर म्हयन्याचो पगार अजून मेळूंक ना. वेंचणुकांक लागून पालिकेक येवपी येणावळ कमी जाल्या. मात पगाराचो प्रस्न रोखडो सोडयतले म्हूण मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष उलयला. तरींतल्यान आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्रां हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.